गोंयांत हिंटरलँड पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात। सत्तरी, दिवचल, पेडणे, काणकोण, सांगे तशेंच सावड्डे मतदारसंघ ह्या पर्यटना खातीर वेंचून काडल्यात। तेन्ना ह्या पर्यटनाक चालना दिवपी धोरण रोखडेच तयार करतले अशी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटेन विचारिल्ल्या प्रश्नाक दिली। स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता। पोरच्या वर्सा जे टोटल टुरिस्ट आयले डोमेस्टीक अराउंड 81,75,460 आणि इंटरनॅशनल 4,52,702 हातूंतल्या कितल्या टुरिस्टांक प्रिफर्ड हिंटरलँड टुरिजम इन स्टेट कितल्या जाणांनी आयदर नंबर ऑर पर्सेंटेज आणि खंयचे तालुकाज गोव्यान तुम्ही हिंटरलँड टुरिजम म्हणून आयडेंटिफाय केला। म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय, आमचो जो बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, बिचोले मतदारसंघ आसा तो इतलो सुंदर आसा की आमच्या अडवलपाली गांवान एक हनुमानाचें देवूळ आसा आनी तेचेर कावी आर्टूय आसा। आमचे ऑनरेबल गव्हर्नरान थंय विजीट केल्या। आमच्या साळान एक वन ऑफ द शिवलिंग आसा, सगळ्यान व्हडलें शिवलिंग आसा, सगळें व्हडलें म्हणना सेकेंड हायेस्ट इन गोवा। तशेंच आमच्या बिचोलेन पांडवा केव्ज आसा लांबगांव, आमच्या बिचोलेन नमाजघर आसा, ब्युटिफूल तळें आसा आमच्या वाळशेन, आमटाना डॅम आसा। अशे उत्सव जाता जी वन ऑफ द म्हणजे ते उत्सव पळोवपाक येता। गडे उत्सव साळान जाता, घोडेमोडणी जाता, अशे कितलेशेच आमच्या ह्या मतदारसंघान इतले गोष्टी आसा। आणि हे जर इतले गोष्टी जर आणि आमचे सदांच मुख्यमंत्री म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाचें, आमचे पंतप्रधानजी सदांच म्हणटा, मोदीजी म्हणटा देखो अपना देश। सो त्याच्या नंतर म्हाका मिनिस्टराक इतलेच विचारूं जाय, हे इतले सगळे जे प्लेसीस आसा सो त्या खातीर तुम्ही बिचोली मतदारसंघा खातीर हिंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करच्या खातीर तुम्ही कितें तुमचो रोड मॅप आसा फुडल्या 10 वर्सांक आनी रोड मॅप आसा जाल्यार ते तुम्ही हाचे कितें एक्शन सुरू केल्ले आसात? इज द नंबर ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन टू गोवा जाल्यार आमचो डेटा आमी तांकां ऑलरेडी दिल्लो आसा। जवळ जवळ वर्साक स्पीकर सर ह्याच वर्सा जवळ जवळ 4,52,000 इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि 84 lakhs डोमेस्टीक टुरिस्ट हे ऑलरेडी रिकॉर्ड जाल्लो आसा ऑन दीस पर्टिक्युलर फ्लोर ऑफ द हाऊस वीच वी हॅव प्लेस इन द डिफरंट एलिक्यूज। आतां तांच्या भितर स्पीकर सर पोस्ट कोविड द थॉट ऑफ द टुरिस्ट हॅज चेंज्ड आणि ताज्या खातीर ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर म्हणून आमी तेन्ना टुरिजम पॉलिसीच्या मार्फत जेन्ना हो सरकार आयलो अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्ना आमी वी स्टार्टेड द पार्ट ऑफ गोवा बियॉन्ड बिचीज। गोवा बियॉन्ड बिचीज म्हणटकर हिंदरलँडाचेर आमी भर दिल्लो आसा। सगळे हिंदरलँड म्हणटकर आमी काणकोण तुमचो मतदारसंघ, सांगे, गणेश भाऊचो सावड्डे, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका, पेडणे तालुका हो सगळो जो भाग आसा जो आमी ग्रामीण हातून धरतात, तो होमस्टेनूय आमी घाल्लो आसा, तो भाग आमी स्पीकर सर हॅज बीन कन्सिडर्ड फॉर प्रोमोटींग हिंदरलँड टुरिजम। आता हिंदरलँड टुरिजम प्रमोट करपाक आमी 2 पॉलिसी ऑलरेडी अस्तित्वात हाडल्या, एक होमस्टे आणि दुसरी कॅरवन टुरिजम। हिंदरलँड म्हणटकर ही नवी गजाल आणि हो हिंदरलँड करपाचो म्हणजे ग्रामीण भागान पर्यटन वाडचे, रुरल टुरिजम वाडचे, जातून इन्क्लुझीव जावचे, म्हणजे लास्ट जशे मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे त्या भागातल्या त्या लास्ट मनशाक ताजो फायदो जावचो हो हेतू धरून आमी ग्रामीण भागान पर्यटन करपाक फुडें चल्ल्या। ते करता आसतना बॅलन्स्ड आसचो, म्हणजे कल्चर जावं, इथोस जावं, सस्टेनेबल जावचो ह्या विचारान आमी फुडें वतात।